बोसूंक बोलूंक येता देवा तुझा जोशिवो जिवीत तुका भेटोंक दिता बापा पुताक आज्ञा बोंदून मोयमास आसता 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 बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन जो आसलो जो आसा आनी सदां काल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं बांबडिनो मागीर मोगस येवकार तुमकां ह्या मिसा समारंभाक हे मिसांत वांटूक येतना डायना काब्राल ही आमचे भयणीचो 3रे वर्साचो उगडास करता स्वर्गीचे बापान तिका आपले शांतींत आपल्या विसवांत घे म्हूण मागतना ह्या मिसाचें दुसरें इंतेसांव जुझे आंतोन डिसोजा हे आमचे भावा पासत आमी मागता ताकाय स्वर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपल्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणाचो बागेली करूं तशेंच मागुया सान विसेंत दे पावल हे संस्थेचो ब्लेसेड फ्रेडरिक ओझनाम ताची बर्थडे काल जाली हो जाचो फेस्ताचो दीस काल पूण काल आमचे इगोर्जींत आमी सायबिमांचे जल्माचो दीस करताले देखून आज फ्रेडरिक ओझनाम आनी ताच्या सांगात्यांनी ही SSVP संस्था घडली ताचो भाग्यवंतपणाचो प्रोसेस चालू आसा मागुया आनीक एक मिलाग्र फ्रेडरिक ओझना कडल्यान आनी पवित्र सभेन ताका भाग्यवंत म्हूण पाचारूं आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासत मागुया वेलिन तवेरा ग्रेसी लॉपिस सारिता लॉपिस मॅरिली रॉड्रिगीज क्लेबर वाघ तांकांय देवान आपली भलायकेन बरोवंक मागतना आमकां सगल्यांक एकामेकाक समजूंक एकामेकाक बोगसूंक लांब रुंद काळीज दी म्हूण मागुया हांव पातकी सुरपुजवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे बसत भाग्यवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्यां दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन प्रार्थुया देवा आमचे मोगाळ बापा तुझे देण्यान आमकां सोडवण मेळटा
आनी आमी तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बावार दवरता देखून खरी स्वतंत्राय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या ससनान. आमेन. बागीहोंत पावलून कोलोस्कारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी देवाची विंचून काडलोली, पवित्र केल्ली आनी भोव मोगाची पोरसां देखून तुमी दोयाल मोवाल खालसाची भोली खालती दुलोप आनी सोंसणीक जायात. दुसऱ्यांचेर घराणें करून निमित आसल्यार तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. सोमयान तुमकां बोगशिलीं तेच परी तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. पूण ह्या सगल्या वस्तू परस तुमचे मोदें मोग आसूं, कित्याक तो संपूर्णायेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी रात चलूं. ही शांती तुमकां मेलूंक आनी तुमी एकूच कूड घडून तुमकां आपयल्यांत. सदांच दिनवाशी जायात. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी ग्रेस जावं. सगल्या शाणेपणान एकामेकाक शिकोयात आनी बूद दियात. तुमची काळजां दिनवासान बरोवं स्तोत्रांनी गितांनी आनी भोक्ती गायनांनी देवाची वाखाणणी करात. तुमी कितेंय म्हणटात आनी कोत्तात तितलेंय सोमया जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सगळीं म्हणुया, देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाचे पदवीन बांदलोलें मोलो पळोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाची व्हडली वर्ती कोत्तुत्वान नियालून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब, देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाची सोर नाशिल्ली मोहिमा समरून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. शिंगां गाजोवन विन्नी किन्नी नोरयो वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब, देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. घुमट धरून खुशालकायेन बुरकोटून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सोतार धरून विणो वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब, देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सणसणीत तिनतिनीत खांसाल्यांचेर सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवान तुमकां जीव प्राण दिला, सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब, देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. उद्गाराक उबी रावया. So
आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें संपूर्णायक पावला. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमकां म्हाका कान दितेल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मनांचो मोग करात. तुमकां जळटात तांकां बरें करात. तुमचेर शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात. तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात. कोणूय तुका एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. तुजो जुबो काडून घेयत ताका आंगोस्त्रूय व्हरूंक आडायनाका. तुजे लागीं मागीत ताका दी आनी तुजी वस्त काडून व्हेल्या ताचे कडची ती परतून मागूं नाका. हेरांनी तुमचे सोरीं केलेलें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सोरीं करात. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचे पुणे कसले. तर पातकी लेगून आपणाचो मोग करतल्यांचोच मोग करतात. आनी तुमकां बरें करतल्यांकूच तुमी बरें करशात जाल्यार तातूंत तुमचे पुणे कसले. पातकी पुऱ्यान तशेंच करतात. जांचे लागीं परत घेतले म्हूण तुमी रावतात तांकांच तुमी उश्णें दितात जाल्यार तातूंत तुमचे पुणे कसले. दिलांत तितलेंय परत घेवचे मनान पातक्यांक उश्णें दितात. पूण तुमी दुस्मानांचो मोग करात, तांकां बरें करात. परत घेवची आस धरिनासतना उश्णें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी परमेश्वराची भुरगीं तुमी जातल्यात. तर अनुपकारी आनी वायटव्या सोरी तो कोवाळो. तुमचो बाप दोयाळ तशीच तुमी दोयाळ जायात. कोणाचीच नीत करी नाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करी नाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी देव तुमकांय बोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटलें. बरें चिकार दामून चेपून हालून आनी ओतोसोर सुयेन भरलेलें माप तुमचे उंटयेंत पडटलें. कित्याक जे मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावंडू, आयचे पयलें आनी दुसरें वाचप आमकां तसलोच निरोप दितात. तो मनान धरून आज आमी घरा वचुया. शुभ वर्तमानांतलीं चारूच उतरां हे नियाळाक घेता आनी तिवूय हे चिटींत आमकां मेळटात भाग्यून पावलुची. पयलें उतर मोग, लाव. जेजू म्हणटा दुस्मनांचो मोग करात. अवघड दुस्मनांचो मोग करूं. एके भाशेन सैमाचेर आड. पूण आमी संपूर्ण जातल्या देवाचे संपूर्णयेन भाग घेतल्या आमी ते करूंकूच जाय.
आमकां एग्जाम्पल पापसाहेब जुवां पावल दुसरो ताचेर तो आग्गा मुडे ताणें फार सोडलो आनी बरो जातो जेजू जुवां पावलो दुसरो ताका भेटेक गेलो बोणकुणीन ताका सांगलें हांव तुका बक्षितां इतलेंच न्हय ताका सेंटेन्स पडलेली ती उणी करूंक ताका सुटका दिवंक बाप साहेबान पावला मान ताचो जीव काडपाचो प्रयत्न केलो ताणें तुमच्या दुस्मनाचो मोग करात दुसरें उतर बरें करात डू गूड जेजू म्हणटा तुमकां जळटात तांकां बरें करात तुमकां जळटात तांकां बरें करात परतून अवघड आमकां जळटात तांकां बरें करूं जायते फावटी घरांत सून आनी सासूमाय सुनीक जळटा हो सून सासूमायक जळटा जेजू म्हणटा बरें करात जळटात तांकां घरांत दोग जाव आसतात एकामेका लागीं उलयनात एकामेकाक शिराप सोडटात गाडी मारतात जेजू म्हणटा जळटात बरें करात तिसरें उतर आशिर्वाद दियात ब्लेस तुमचे शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात म्हणटा जेजू कितले पावटी आमी आतांची बोटां मोडून शिराप घालता मनांतले मनांत म्हणटा हांव घट्टण जावं मनांतले मनांत खूब जायते पावटी आमी शिराप घालता तांचें बरेंच जावंक पावनाका आज जेजू म्हणटा ब्लेस दोज दॅट कर्स यू ब्लेस तूं शिराप घालिनाका आनीक चवथे सुवातेर भाव भयणीनो प्रे तुमकां वायट करतल्यां पासत मागात तुमकां वायट करतल्यां पासत मागात आनी शुभ वर्तमान ती फुडलीं उतरां तींच कशे भाशेन मोग करतल्यांचो मोग केल्यार कितें मेळटा काय म्हणटा जेजू पातकी थंय करतात यू हॅव टू बी अबाव देम यू हॅव टू डू समथींग स्पेशल टू रिसीव युअर फादर्स ब्लेसिंग्स परमेश्वराची भुरगीं तुमी जातले आनी परमेश्वराची भुरगीं आमी जावं पयले सुवातेर आमी मोग करूंक जाय बरें करूंक जाय आशिर्वाद दिवंक जाय आनी मागूंक जाय भाग्यवंत पावलूची चीट आमकां तेंच सांगता तुमी देवान विचून काडलेली पोरजां म्हळ्यार पवित्र जायात मोगाची पोरजां जायात दयाळ मोवाळ जायात बोली कालती दुलोप आनी सोंसणीक जायात एकामेकाक सोसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय The same message that Jesus gave in Luke chapter 6. आज आमी घरा वयता आसतना भाव भयणीनो ही कृपा जेजू लागीं मागुया जो जेजू आमच्या अवताराचेर येतलो कुर्सार मारतना देखून ताणें म्हळें बापा बोगूस सांगा ते कितें करतात ते नकळत मोग बरें करुया आशिर्वाद दिवया आनी आमकां वायट करतले बसत मागुया भेटोवणे वेळार आमी गायन गावया याज्ञीक उंडो समोर पिता C18 पेज 36 C18 पेज 36 Uno
भयणी भावनो हे आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमचे बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दी सकोर आनी हे पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता तुजे पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्विधर आनी शास्त्रांचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय. नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर मोहिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उत्सर्गीत तुका जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातूस आनी कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रोगत. पातकांचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पुरगुटया. जेजू मेलो. जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. पप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकरांक दयाना आनी जुजयांची काकूत कर. तांकां संवसारांतली तुवें आपण व्हेली. बावतिजमांतल्यान जेजू बाराबरती मेली, तशेंच ताची बाराबरती आतां पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे बांबणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे आनी आमची माई संगती, तिचो पोती भाग्यून जुजे, भाग्यून दोनूत, आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा, सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून सदांच दुसऱ्यां पासून मागूंक, दुसऱ्यांक बोगसूंक, दुसऱ्यांक मोग दिवंक आनी दुसऱ्यांक आशिर्वाद दिवंक आमकां कृपा दी म्हूण बरोबर म्हणुया. आमचे बापा, बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां बोगूस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर मनशानूच रेखता, तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशेपर म्हणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतारा जोड चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटू. देवाची शेळी, देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुतकोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुतकोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या दुस्मनांचो मोग करूंक आमकां शिरापतात तांचे आशिर्वाद दिवंक आमकां आपयतलो जेजू. कुर्सार मरतना आपल्या दुस्मनांक आपल्याक मारतल्यांक ताणें बक्षिले. तो आमकां आज आपल्या जेवणांत पोसता. हे ताच्या जेवणांत वांटो घेवन दुस्मनांचो मोग करतली, दुस्मनां पासून मागतली आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत जेवतना आमी गायन गावया जेजू म्हाका तुजी गरज. D15 पेज 55. D15 पेज 55. Gesù, ami put
प्रार्थूया. सर्वेश्वरा जिवे देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणान तुझ्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचे ओमळीत मास रगत घेवन ह्या बोव वर्त्यां देण्यांचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासणांत तुज्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. उपकार मागता हांव क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. आज सांजे 6 ते 8 पुरान पॅरेबल्स ऑफ जिजस जेजूच्या ओपारी हांचेर आमचे पवित्र पुस्तकाचे शिकोवप आसतलें. पॅरेबल्स ऑफ जिजस 6 to 8 सांजे तांणी नांवां दिल्लीं आसात आनी येतालीं ती उपकार करून हे शिकपाक बायबल शिकपाचो वावर चालू दवरुया. आमचे किरीत दिनवास सगळे वॉलंटियरांक जायतो वावर करतात. आमचे वॉलंटियर्स जावं भितर सोदतना आमी इगोर्जेन मागीर मीस जाल्या उपरांत इगोर्जेलां सॅनिटायज करूंक आमकां जागो दाखोवंक तांकां सगल्यांक आमी आभारी. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. थोड्यो फावटी वेगवेग करचें पडटा, दुसरें मीस सारकें लागीं पावता. आमचो दिनवास आमचो भाव मॅथ्यू ताणें नोवेन आख्खें नोवेन आनी परब आमकां तशेंच सगळे गोंयांत आनी गोंयांच्या भायल्या लोकांक हे मीस आमचे पोरबेचे मीस पळोवंक तातूंत वांटो घेवंक भाग मेळ्ळें. ताका आमचे दिनवास. आमचे दिनवास आमचे कोयराक बरी भाशेन मधूर ताळ्यान तांणी गितां गायलीं. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. शेवटाक आमी गायन गावया. संगातान चलुया. F18 पेज 94. F18 पेज 94. Sonia